नमस्कार. तुम्ही पळयतात हॅलो दोतोर ह्या कार्यावळींत डॉक्टर जुडीत दास हांणी प्रश्नाक दिल्लो जापो. त्यो कॅन्सराच्या विशयी विचारलेल्या प्रश्नाक जापो दितात. पयल्या भागांत तांणी प्रिव्हेंटीव मेजर्स कशे घेवपाचे, स्क्रिनींग कशें करपाचें हांच्या प्रश्नाक जापो दिल्योत किंवा वेगळे वेगळे वयाचेर कॅन्सर कशें जातात हांच्या विशयी आमी ब्रेकार वयचे पयलू ते आमचे कडेन ओवेरियन ट्युमराचे विशीं थोडे सांगताले. ओवेरियन ट्युमरचे सिम्पटम्स कशे असतात? कित्याक तुमी म्हणलें की सर्जन्स ओवेरियन ट्युमर्स काडूंक शकतात. खुबशे पेशंट ओवेरियन ट्युमर सामके लेट स्टेजीन पावता जेन्ना सायटीस म्हळ्यार उदक भरता पोटान भरता. पूण हांकां पासून ऑपरेट करून ट्रिटमेंट करपा पडटा. सर्जरी फॉलोड बाय किमोथेरपी. आनी ओवेरियन कॅन्सरान सायटो रिडक्टिव्ह सर्जरी म्हणून आसता, म्हणजे जाता तितलें काडपाचें सो दॅट यू रिड्यूस द ट्युमर बर्डन. आनी ओवेरियन कॅन्सर खूब कॉमन जाला आतां गोंयांत. तुमचो कितें प्रिव्हेंटीव तुमचो सामको आवडटो विशय म्हणून म्हणटात की सगळ्यांत पयलू खंयचे सिम्पटम्स बायले मनशाक जर कळत खंयच्या वयाक चड जातात? म्हणजे अर्ली सिम्पटम्स ओवेरियन ट्युमराचे म्हणजे बायलेक डावट जे जाल्यार आपल्याक आसूंक शकता. ओवेरियन कॅन्सराचे अर्ली सिम्पटम्स एक्चुअली मातशें कठीण कळपाक. ते खुबशे पेशंट्स लेट स्टेजीन पावता. फक्त पोट मोटें जाता म्हूण नाजाल्यार बरें दिसना म्हूण विकनस अशें आसा म्हूण अशे सिम्पटम्स वेग सिम्पटम्स आसता. डेफिनेट एक सिम्पटम्स अशें ना की ते म्हाका हाका लागून वय जातलें म्हूण. पूण खंयच्या वयाक चड जाता हें? चड करून आफ्टर द एज ऑफ 55-60 50 जवळ जवळ तेन्ना समज चड आसता. रिप्रोडक्टीव एज जवळ जवळ सोंपलेली आसता तेन्ना आसता. मुखावलो कॉल घेवया आमी. हॅलो 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 प्रश्न विचारात. डॉक्टर, आय एम स्पीकिंग फ्रॉम मारगाव. टेल युअर क्वेश्चन. व्हेन आय स्लीप आय गेट numbness. Hello? Yeah, continue with your question. When I sleep, I get numbness in the brains. Okay. Is it related to cancer? Most likely not, but you can see your family physician or see a neurologist or something. Yeah. Most likely these vague symptoms may not be related to cancer. Okay. Okay, doctor. Thank you very much. आमी उदत हाजेर कोंकणाचे ओवेरियन कॅन्सराच्या त्या सायडीचे वचूया जे आमगे आंतड्याचे कोलन कॅन्सर्स आसता पळय तो खंयच्या एजीक जाता आनी दादल्या बायलां भितर कोणाक चड जाता? कोलन कॅन्सर आतां खूब कॉमन जाला गोंयांत. कारण म्हणल्यार चडशी लोक रेड मीट्स खाता. रेड मीट्स म्हणल्यार बीफ आनी पोक आनी मटन. आनी भाजयो बी सामकी कमी खाता. तांचे ते फायबर रफेज म्हळ्यार खूब कमी आसता डायटान. हांकां चडशे चान्सीस आसा ओवेरियन कोलन कॅन्सर जावपाक. आनी कोलन कॅन्सर दादल्यान चड जाता एज कम्पेर्ड टू बायल्यान. दादल्यान चड जाता. आनी फर्स्ट सिम्पटम ऑफ कोलन कॅन्सर इज संडासान रगत पडटा. चडशे लोक संडासान रगत पडटा म्हळ्यार पायल्स म्हणून गुळ्यो घेवत रावता. हय, बिकाचे म्हूण घेवत रावता आनी कितें ऑयंटमेंट बी लायता आनी दोतोरा कडेन वचना. हें रगत पडटा तें कारण चडशी बिकाचें आसता. पूण लक्षांत दवरपा जाय की कोलन कॅन्सर पासून आसपाक शकता. वखद घेवन कमी जायना जाल्यार एक कोलोनोस्कोपी करपाकूच पडटा. and that is the only test which will 100% tell you म्हणजे कोलन कॅन्सर आसा काय ना ते. आणि आमच्या गोंयांत खूब कडेन जाता कोलोनोस्कोपी. कोलोनाचे आमकां मुखार थोडे तोपर्यंत एक कॉल घेवया पण कोलोनच्या उलयत रावया. हॅलो हॅलो प्रश्न विचारात तुमचो. हॅलो हॅलो प्रश्न विचारात. दोतोर, हांव वास्कोसान उलयतां. कॅन्सर जावपाचें कारण कितें? सोऱ्यान जाता वो पान खावन जाता वो गुडका खावन जाता वो आनी कितें तंबाखू बी खावन जाता? कॅन्सर जावपाचें कारण खुबशें आसता. ते सोऱ्यान जावपाक शकता. स्पेशली फूड पायप कॅन्सर, स्टमक कॅन्सर ते सोऱ्याक लागून जाता. तंबाखू खावन तुका तोंडान कॅन्सर जाता, ओरल कॅन्सर म्हणटा ती.
स्मोकिंगा लागून लंग कॅन्सर जाता, ब्लॅडर कॅन्सर जाता आनी खुबशे कॅन्सर आसा आमचें कारण पासून खबर ना कित्या लागून जाता तें. कित्याक ताणी प्रश्न विचारलात म्हणून जिबेचो जो कॅन्सर आसता सीए टंग आनी गुटखा पाले गोंयाक जे प्रमाण कितलें इन्सिडन्स? गोंयांत आमचे ओरल कॅन्सर्स इतले ना एज कम्पेर्ड टू अदर स्टेट्स. बाकी कडेन आसा तें कित्याक आमचे पान खावपी इतले लोक ना गोंयांत आनी ते गुटखा लागून आमकां जिबेचे मागीर बकल म्युकोजाचे ओरल कॅन्सर्स दुसरे भागांत खूब दिश्टी पडटा. आनी हातूंत सर्जिकल कितले रोल आसता तर कित्याक एका वेळार तुमकां तो सीए टंग वो सर्जन ऑन्कोसर्जनाचेच फील्ड म्हणटा तुमचो रोल कितलो आसता तितून? जिबेचो कॅन्सरा लागून आमी वेगळे वेगळे ऑपरेशन आसता. पार्शल ग्लॉसेक्टमी ओ हेमी ग्लॉसेक्टमी ओ टोटल ग्लॉसेक्टमी जीब कापपाचें आनी ताजे वांगडा जिबेचो कॅन्सर नॅक नोड्सान स्प्रेड जाता, लिम्फ नोड्सान स्प्रेड जाता. ताका लागून आमी नॅक डिसेक्शन करता, मॉडिफायड रेडिकल नॅक डिसेक्शन सिलेक्टीव नॅक डिसेक्शन आनी ताजे नंतर आमी रेडिओथेरपी दिता फॉर ऑल दीस ओरल कॅन्सर्स. हय. हॅलो, मुखावलो प्रश्न आसा आमचो. हॅलो हॅलो, प्रश्न विचारात. म्हजो प्रश्न आहा, कितले तरेचे अशे कॅन्सर आसा जे मनशाक जाता? कितले तरेचे कॅन्सर आसा. सुरवाती आमी सगळे कॅन्सर खंयच्या जाग्यार जावपाक शकता. तुका स्टमक कॅन्सर नाजाल्यार आंतकडेन कॅन्सर नाजाल्यार ब्रेन कॅन्सर, लंग कॅन्सर, ओवेरियन कॅन्सर, गर्भाशयांतल्यान कॅन्सर, खुबशे कॅन्सर जावपाक शकता. थोडक्यात जितले आमकां पार्ट आसा तितले कॅन्सर आसता. फक्त इवन रक्त उरलेले रक्ताचे आसूं शकतात. परत आमी आतां कोलोनोस्टमीचेर पावले. आमी तेन्ना फक्त सर्जरीचे कडेन उलयले, डिटेक्शन कशें तर आतां सर्जरी कितली ताका लायट घेवची पडटा काय कितें? कोलन कोलन कॅन्सराक वेगळे वेगळे सर्जरी आसता, म्हणजे डिपेंडींग ऑन वेर द कोलन कॅन्सर इज. आनी हाका चड करून आमी तो पार्ट काडपा पडटा टुगेदर विथ द लिम्फ नोड्स आनी एनास्टोमोसिस करपा पडटा, जॉयन करपा पडटा. केन्ना केन्ना कोलन कॅन्सर सामकी सकल आसा जाल्यार रेक्टमान एनल कनाल आसा जाल्यार तेन्ना आमकां कोलॉस्टमी करपा पडटा. कोलॉस्टमी म्हणल्यार कोलनाचो भाग भायर काडटा आमी आनी संडास मागीर कोलॉस्टमी बॅगान जाता. आनी असले खुबशे लोकांक हे म्हणजे कोलॉस्टमी करपाक सांगलें जाल्यार ती मातशें फाटी सरता. पूण तांकां सारकें मॅनेज करपा जाता जाल्यार कोलन तांचे सगळे कामां, म्हणजे पेशंट्स आसा ते कामां वता, ते सगळे एक्टिविटीज करता विथ कोलॉस्टमी. कोलॉस्टमी आसा जाल्यार आनी इफ इट इज सर्जरी इज अ क्युरेटीव सर्जरी, म्हणजे आखो भाग कॅन्सराचो भाग काडलो जाल्यार ताका रेडिओथेरपी किमोथेरपी दिली जाल्यार आनी इट्स अ टर्मिनल कोलॉस्टमी, ताच्यान खूब वर्सां मुखावलो प्रश्न आसात. हॅलो हॅलो, मुखावले कॅन्सर म्हणटा तो थायरॉयड. थायरॉयड कॅन्सराचो इन्सिडन्स आतां खूब वाडल्या गोंयांत, स्पेशली कोस्टल एरियाजान. गोंयांतूच न्हय, कोंकण गोंयांत आनी कोस्टल केरला. आनी स्पेशली एक कॅन्सर म्हळ्यार पॅप्युलरी कार्सिनोमा थायरॉयड, आनी स्पेशली बायलांत वाडलां. तें एक्झॅक्ट कारण आमकां खबर ना, पूण आमी खुबशे केसीस आमकां कळटा की हें थायरॉयड कॅन्सराचें. लोकांक ते पयलीं थायरॉयड वाडटा, गॉयटर आसताले आनी कॅन्सर आसता. गॉयटरा आनी कॅन्सराक कसो लोक फरक काडपाचो? गॉयटर म्हणल्यार थायरॉयडाची सूज, स्वेलिंग ऑफ द थायरॉयड. गॉयटर म्हणल्यार खुबशे कारण आसपाक शकता. इट कूड बी मल्टीनोडुलर गॉयटर ऑर बिश्टें नोड्यूल आसपाक शकता, नाजाल्यार टॉक्सीक गॉयटर आसपाक शकता. टॉक्सीक गॉयटर म्हणल्यार हात पांय कळकळटा, दोळे मोटे जाता आनी दुसरे सिम्पटम्स आसता. आनी दोळ्यांक डिफ्यूज गॉयटर पासून आसा. थायरॉयडाचे उलयत रावया, पयलो कॉल घेया. हॅलो हॅलो हॅलो, प्रश्न विचारात. what is the origin of cancer? What is the origin? Cancer. Jata ko hai start. What is the reason? Yeah.
कॅन्सर म्हणल्यार एक ग्रुप ऑफ सेल्स असता विच डिवायड without any pattern, without any, which there's uncontrolled division of these cells. The cells just keep dividing and they form a tumor. This is called a cancer. And this group of cells could be anywhere in the body. आणि तुमच्या शब्दान सांगपाक म्हणल्यार ते जे सेल्स असतात ते आमचे नॉर्मल सेलाक खावपा लागतात. त्या खातीर पयलू एक कॅन्सर आनी कुल्ली मागीर कॅन्सराचे सिंबल म्हळ्यार क्रॅब खायत रावतली. हॅलो, मुखावेलो कॉलर आसा. हॅलो हॅलो, प्रश्न विचारात. हांव जवाहर शेटे म्हापशासून उलयतां. प्रश्न विचारात. मोबायल टावर्स आसता पळय आनी मोबायल एंटेना म्हणटात, आनी मोबायल फोनाक लागून कितके पॉसिबिलिटी आसता कॅन्सर जावपाची शक्यता कितकी आसता? रेडिएशनाचे असले खुबशे डॉक्युमेंटेड केसीस आसा. एक्चुअली नवी मुंबयान बी खुबशे बिल्डिंग्स आसा की त्या बिल्डिंगान टावर आसून एक बिल्डिंगान तुका 4-5 केसीस कॅन्सर डिटेक्ट जाला विदीन 6 months or 8 months. पूण एक्झॅक्ट कारण अशें खबर ना लोकांक, बट मोस्ट लायकली इट इज बिकॉज ऑफ मॅग्नेटीक रेडिएशन. रेडिएशनाक खंयचे खंयचे कॅन्सर जावंक शकतात? रेडिएशनान तुका इनक्रीज इन्सिडन्स ऑफ थायरॉयड कॅन्सर जावपाक शकता. हय. आनी दुसरें म्हणल्यार लंग बी फ्रिक्वंट चेस्ट एक्सरेज बी रेडिएशनान जावपाक शकता. जे लंग्साचे नंतर थायरॉयडाचे आमी उलयत आशिल्ले, थायरॉयडाचेर आमी गॉयटर आनी लोकांक फरक सांगत आशिल्ले कॅन्सराचो. हय, गॉयटर म्हळ्यार सुचता. हय, गॉयटर म्हळ्यार थायरॉयडाची सूज, स्वेलिंग ऑफ द थायरॉयड, आनी खुबशे कारण आसता गॉयटराचे. आनी एक कारण आसा तो कॅन्सराचो. कॅन्सराचे पासून वेगळे वेगळे कॅन्सर जावपाक शकता. थायरॉयडाचे पॅपिलरी नाल्यार फॉलिक्युलर वेगळे वेगळे कॅन्सर आसता. आनी चड करून थायरॉयडाचे कॅन्सर आमकां पयले ते FNAC करता तेन्ना कळिना थायरॉयडाचे कॅन्सर आसा तेन्ना. समज पेशंटाक एक गूट आसा थायरॉयडान, तो बाग काडून तपासपाक धाडून तेन्ना आमकां कळटा की हें थायरॉयड कॅन्सर आसा म्हूण. तेन्ना थायरॉयड कॅन्सरा लागून आमकां परत ऑपरेशन करून दुसरो बाग काडपाक पडटा. मुखावेलो कॉलर आसा. हॅलो Hello. प्रश्न विचारात. What are the symptoms of throat cancer? Symptoms of throat cancer are basically hoarseness of voice. That is one of the main symptoms of throat cancer, larynx cancer. The other symptoms that you can get are some non-healing ulcer at the back of the tongue or in the buccal mucosa or something like that. That can also cause throat cancer, or blood coming out in your sputum, blood coming out in the spit. आता थायरॉयड आमी आतां सर्जरी आनी लायट म्हणजे कितली तुमचे आतां तुमी एकदां थायरॉयडाक म्हणून ऑपरेशन करता, बायोप्सी रिपोर्ट येतरी कॅन्सराक म्हणून ऑपरेशन करतात. मागीर हे लोकांक सर्जरी करतरी मागीर कितें करचें पडटा मुखार? थायरॉयड कॅन्सर सर्जरी नंतर लोक तांकां किमोथेरपीचे आसता, रेडिओथेरपी आसता, हेंचे कनेक्शन्स कशें आसता? थायरॉयड कॅन्सर सर्जरी करून नंतर रेडिओ एक्टिव्ह आयोडीन दिवपाक पडटा. थायरॉयड कॅन्सर मातशी वेगळी कॅन्सर आसता एज कम्पेर्ड टू द अदर कॅन्सर्स. आनी रेडिओ एक्टिव्ह आयोडीन दिवन तांचे फॉलोअप करपाक पडटा विथ सर्टन ब्लड टेस्ट एक्सेट्रा. म्हणजे लोकल सेंटराचे करपाक जाता. मागीर लायट ते रेडिओ एक्टिव्ह आयोडीन दिवपाक पडटा. आनी किमोथेरपी? Chemotherapy only in the very late stages, not in all thyroid cancers.